थिएटर अकादमी ऑफ गोवा तुमचे मुखार दवरता याद सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची. हांव विन्सिक वाद्रुस आणि हांव आंतोनेट डिसूजा. आमचो तुमकां नमस्कार आणि हे कार्यावळीक येवकार. ही कार्यावळ दर म्हयन्याक त्या म्हयन्यात जल्मलेल्या तियात्रिस्ट आर्गां ओपूंक थिएटर अकादमी ऑफ गोवा घडोवन हाडटा. एक बरो उपक्रम. आमचे मदें नासलोले तियात्रिस्तांक जाणा जावन घेवपाची ही एक भांगराळी संद. आयज आमी एप्रिलाच्या म्हयन्यान जल्मल्ले पूण आयज ते आमचे मदें नात त्या तियात्रिस्तांची याद तुमच्या मुखार दवरतात. ते तियात्रिस्त अशे जासिंत वाज, A.S. कन्सेप्शन, नेल्सन आफोन्स, थॉमस कोगन, आल्वारेस चॅम्पियन, विलियम दे कुर्तोरी, फिडेलिश फेर्नांडीस, सोजा बॉय, लुसियानो डायस, फिलिप पेरेरा, F.X. पेरेरा, पियो फेर्नांडीस, जॉन ग्रेसियस, कॅजिटन दे सांवड्डे, क्लारा डायस, एन्सेलम गोम्स, यांग मार्सेलिन अशे हे 17 तियात्रिस्तांची याद करून तांचे विशीं आमी तुमकां थोडी म्हायती दिता. तर सुरवात करुया. पयले सुवातेर तुमच्या मुखार याद करूंक हांव मुखार सरता कॉमेडियन जासिंत वाज. ह्या कोडेगांत तियात्रिस्ताची ताणें चार्ली चॅप्लिन आनी कॅस्ट्रो मुखर्जी सारकी भुमिका करून लोकांक हसयले आनी रडयले. ताका कोंकणी तियात्र पालकाचो चार्ली चॅप्लिन म्हणटाले. हे बिरूद ताका तेन्नाचो गव्हर्नर कर्नल प्रताप सिंग गिल हाणें दिलोलें. जासिंत वाजाचो जल्म इलियासाच्या मांदूर गांवांत 27 एप्रील 1918 दिसा जालो. मुंबय इस्कॉल शिकतना ताणें कांतारां म्हणपाची स्पर्धेंत भाग घेतलो आनी थंयच्यान ताणें तियात्र पालकाची यात्रा सुरू केली. ताचो पयलो तियात्र मुंबयचे व्हडल्या कलाकारां बरोबर तो हांव पातकी. उपरांत ताणें जायत्या तियात्रांनी भुमिका केली. जासिंत वाज एक बरो तियात्र बरोवपी आसलो. ताणें बदमास, घरवाली, नितीदार, बोटलेर बाब, माय आनी सून, तियात्रिस्त, कुनियाद आनीक माना, बॉम्बे देखो सारके तियात्र बरोवन काडले. ताणें आपले तियात्र गोंयचे परजे बरोबर आफ्रिकाच्या देशांनी, कराची आनी गल्फ देशांनी पासून दाखयले. तो आपल्याच तियात्रांनी न्हय तर कोंकणी पालकाच्या नांव वसत्या तियात्रिस्तांच्या तियात्रांनी नेसलो. थोडो काळ तो एमिसोरा दे गोवा म्हटल्यार ऑल इंडिया रेडिओचे नोकरेक आसलो. ताणें जायतीं कांतारां रचलीं आनी ती ऑल इंडिया रेडिओ, कॅसेट्स आनी ग्रामाफोन रिकॉर्डांचेरूय गायलीं. ताणें आपलो छाप कोंकणी चलचित्रांनी लेगीत दवरलो. निर्मोण आनी म्हजी गोरकान ह्या फिल्मांनी ताणें सगल्यांक हांसोवन उडयले. ताका गोंय सरकाराचो पयलो कला आनी संस्कृतीक पुरस्कार फावो जालो. तेजे बरोबर कला अकादमी गोंय हाचोय पुरस्कार, गुलाब पुरस्कार, सिने टायम पुरस्कार आनी हेर जायते पुरस्कार आनी भोवमान ताका फावो जाल्यात. मास्टर कॉमेडियन जासिंत वाज एप्रिलाची 30 1993 वर्सा ताच्या गांवघराच देवादीन जालो. रोकडोच यो चोडते ब्रावो नाका सोडटाची पिये नाकाय तुजो अर्थ तासुरो पाय एकूच म्हयनो रोजा मेवल्या बाय गोंया वेतोस तूं कोणाच्याय मोगान पडशी इनोसेंट काळीज म्हजे मोगान तूं रडयशी. तूंय बरे भाशेन राव दुसऱ्याक वेंगेन दवरशी. मोगाचो जासीन म्हणून तूं म्हाका फटयशी. काळीज मोगाच्या ताये आबाला केन्ना जातली सांग आमी काजार. दोगांय गरीबपणाचो नादार मुखेलो आमी इश्टीशी नारदादा.
मोठ मोतिंदो हांव येता म्हाकाय व्हरपा राबो मोतीन मुजो नियाळ कोर निसरचो ना मोरोसोर हांव तुजो दोगांय संवसारान आसो गोंया वेतूच मोगा कितें हाडूं तें सांग तुका कांयक नाका मोगा फकत तूच जावो म्हाका कित्याक मोगा अशें सुस्कार सोडून बेश्टेंच रडटा गोंया वेतोस तूं बदलशी म्हूण भिरांत दिसता तूं ना काय तूं म्हाका चिंतना सोबा मोगाक आमच्या दुस्मान आसात साबा देवान बेसांव घालचें ह्या एकवटान मोग केलो देखून लिस्टी शिणार दादा रोडोयशी दुसऱ्याक धरून सारकें सांग तेन्ना येता तो पोत्तून रडनाकाय सुस्कार सोडून रोकडोच येता मुदास करून मोगाचें दर उडोवचो ना कातरून हांव गरीब म्हणून मोगा तूं म्हाका पिसोशी हजारांनी दोत मेवता गोंया दोतीक बुलशी आनीक तुका कांय सांगना तुजीच खोशी कित्याक अशें तूं उलास सोडटाय मोज्या लुशी रातीस मोगा चिंतना सोबा केन्ना उगडटलें मोगाचें दार नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आमचें काजार पयलोच मोगे आमचो इश्टी शिनार दादा असोच आमचे मदें आनीक एक तियात्रीस्ट जावन गेलो ताचें नांव आन्सेल्म गोम्स गोंयांत तशें मुंबयत ताचें तियात्र गाजलें तो 21 एप्रिल 1933 दिसा जल्मलो ताचो उगडा सुरपा सारको तियात्र जावन आसलो गातकी बापूय गातकी बापूय ह्या तियात्रांत ताचे बरोबर जासिंत वाज चॅप्सीस हिटलर सालोझीन लुसियानो डॉमनीक दास कॉमेडियन कुएलो सारके कलाकार पोर जोडले कोंकणी तियात्र माची गाजोवन एन्सेल गोम्स सातवेर ओयतुमराचे 2022 दिसा देवादीन जालो तियात्र माचयेक कोडेगांत योगदान दिलोलो आनीक एक तियात्रीस्ट जावन आसा ए.एस. कॉन्सेप्शन ताचें खरें नांव आन्सेत साल्वादोर कॉन्सेसांव तो गांवांत कुडतोरेचो पूण वास्को रावतालो तोवूय एक कॉमेडियन आसलो कॉन्सेप्शनाचो जल्म 26 एप्रिल 1928 दिसा जालो तियात्रांत तो गायतालो आनी ओस्तोरेची भुमिका करतालो नेल्सन कन्सेप्शन हाची डुएटा आनी नेल्सन कन्सेप्शन एंथनी हाचे त्रियो तियात्र पळयणाऱ्यांक आजुनूय उगडास आसा हांकां लोक पॉलिटिकल ब्लास्टर्स म्हणटाले कित्याक ते राजकीय मनशाच्या भ्रश्टाचाराचेर लोकां मुखार उक्ते करताले ताचो तियात्र बिरमोत बरोच गाजलो आपल्या तियात्रा भायर ताणें दुसऱ्यांचेय तियात्र डायरेक्ट केले अशें सांगतात की ताचे खातीर तियात्र डायरेक्टर खास भुमिका बरयताले आरिस्तिदीस डायस हाच्या डायवर्स आनी दोया ह्या तियात्रांनी ताणें उगडास उरपा सारकी भुमिका केली तेजे बरोबर जॉन क्लारोच्या पुर्तुगेज कोलवंत तियात्रांतूय तो खरेंच एक अखंड गुणाचो तियात्रीस्ट आसलो ताचे भलायकेक लागून दोतोरांनी ताका तियात्र माचये पासून पयस राव म्हूण सांगलेलें पूण ताच्यान रावंक जायनासलें तो तसोच एक्टींग करीत रावलो आनी 16 जुलय 1986 दिसा देवादीन जालो अशेंच आनीक एका नांववस्त्या तियात्रिस्ताची आमी याद करता तो जावन आसा जुआंव मानुएल मार्सेलिनो फेर्नांडीस जाका यंग मिनेजीस म्हूण तियात्र माचयेर वळखताले
तो 6 एप्रिल 1943 दिसाक आल्दोना जल्मलो. तो एक बरो कांतोरिस्त आनी अभिनय करपी आसलो. यंग स्टार्स ऑफ गोवा पंगडाचो तो नियमीत कलाकार आसलो. तरणाटे पिरायेन ताका अपघात घडलोलो आनी ताचो दावो हात ना जालो. तरी ताणें तियात्र माची सोडली ना. माचयेर भितर सोदतना तो खुर्साची कुरी काडून कांतार म्हणूंक माचयेर येतालो. कांतारांतल्यान लोकांची काळजां जिखलोलो यंग मार्सेलीन 21 एप्रिल 2023 ह्या दिसा देवादीन जालो. कांय कलाकारांच्या रोगतातूच तियात्र आसलो म्हळ्यार जाता. तसोच आसलो एक नेल्सन आफोन्सो. ताचो जल्म 20 एप्रिल 1934 दिसाक बार्देसच्या आल्दोना गांवांत जालो. भुरगेचपणी ताणें कांतारा गावून आपली कला दाखयली. ताचे कांय तियात्र पुस्तक रुपान आमकां वाचूंक मेळटात. येस कन्सेप्शन जाची आमी आतांच वळख दिल्या, ताणें ताचे गूण वळखलो आनी ताका तियात्रान संदी दिली. सुरवातेक तो ओस्तोरेची भुमिका करतालो. ताचो कलागूण सिनियर तियात्रिस्तांनी वळखलो आनी ताका वेवसायीक माचयेर व्हेलो. उपरांत ताणें स्वताचे तियात्र बरोवन सुरू केले आनी ताणें 27 तियात्र बरयले. नेल्सनाचे कांय गाजलोले तियात्र अशे दोतोर सालाजार, दोलारोजा, जिकले रे जिकले, दोगांच पुरो, गोंयकार ते गोंयकार, गोराबो आनी हेर. ताचे चडशे तियात्र राजकारणाचेर आसताले. आदी सांगला ते भशेन तोवूय त्रियोचो एक फांकी कलाकार आसलो. ताची राजकारणाची कांतारां आयकोंक खास प्रेक्षक येताले. 1968 वर्सा ताणें आपले डॉलारोजा तियात्रान स्वता गोंवपी माची घडलोली. तें पळोवन लोकांक ताची बरीच तूस तोखणाय केली. सेंटेन्स घेवन पूण तो तोरणेच पिरायेन 48 वर्साचो आसतना 18 जून 1982 ह्या दिसा ह्या संवसाराक ओतल्लो. असोच आनीक एक फामाद तियात्रिस्त ह्याच म्हयन्यांत जल्मलो. तो जावन आसा फिलीप पेरेरा. ताची आमी आज याद करता. फिलिपाचो जल्म 18 एप्रिल 1937 दिसा जालो. ताणें तियात्र माचयेक खूब योगदान दिलें आनीक दुर्दैवान तो 18 सप्टेंबर 2018 दिसा देवादीन जालो. तियात्राक मुंबयकारांचें खूब योगदान आसा. ते मुंबय जल्मलेले म्हणून न्हय, तर पुर्तुगेज काळांत बरेच गोंयकार नोकरी खातीर मुंबय वेताले आनी थंयच रावताले. तियात्र म्हटल्यार तांचें एक मनोरंजनाचें साधन आसलें. अशेंच एक मुंबयकार ऑल इन वन कलाकार थॉमस कुगन, ताची आमी याद करता. कुगनाचो जल्म 25 एप्रिल 1907 दिसाक झुरी काराची जालो. तरी तो गांवान बार्देसच्या आल्दोनचो. पोटा खातीर मुंबय गेलो आनी आपली कला धापून ताणें दवरली ना. तो चार्ली चॅप्लिन आनी अमेरिकेचो नट जॅकी कुगन हाची खूब फिल्मां पळयतालो. ताचीच प्रेरणा घेवन ताणें आपणाक थॉमस कुगन हें स्टेज नांव घेतलें. हरशीं ताचें नांव जुआंव थॉमस फेर्नांडीस. थॉमस एक हुशार कांतोरीस आसलो. आपल्या गांवांत कसलोय फामाद दीस आसूं थंय कॉन्सर्ट करून फुडें सरतालो आनी आपुणूच कॉमीक आनी डिसंट कांतारां घडटालो आनी हेरांकूय म्हणोंक दितालो. गोंयच्या सायबाचे एका एक्सपोजिशनाक ताणें मुंबय सांव फ्रांसीस झेवियर म्हूण एक कांतार घडलें. ताचें तें कांतार इतलें फामाद जालें की ताका व्हडल्या तियात्रिस्तांची वळख मेळ्ळी आनी ताका वेवसायीक तियात्र माचयेर चान्स पडलो. तो धुवो आनी दुयेटां म्हणटालो. ताची कांय कांतारां HMV रिकॉर्ड्सांचेर रिकॉर्ड जाल्यांत आनी आकाशवाणी वेल्यानूय आयकोंक मेळटात. JP सोजालिनाचे कोंदे ते मोंते ह्या तियात्रांत ताणें केलोली निग्रोची भुमिका यादगार जावन आसा. ताणें कांय तियात्रांचें दिग्दर्शन केलां आनी त्या तियात्रांतल्यान लोकांक बरो संदेश दिला. आपले 50 वर्सांच्या जिवितांत तियात्र माचयेक थॉमसान
खूब योगदान दिवन 1957 वर्सा तो देवादीन जालो. आनीक एक कलाकार जो एप्रिल म्हयन्यांत जल्मलो आनी तियात्र माचयेर आपली निशाणी सोडून गेलो तो जावन आसा आल्वारीस चॅम्पियन. ताचें पुराय नांव सबस्त्यांव वितोरिनो आल्वारीस. ताचो जल्म 15 एप्रिल 1915 दिसा सालिगांव हांगा जालो. तो एक बरोवपी, दिग्दर्शपी, कांतारां घडपी, गावपी आनीक बरो नोट आसलो, जो दादल्याची आनीक बायलेचीय भुमिका करतालो. चॅम्पियन आल्वारीस एक गिफ्टेड कंपोजर आसलो. तो कांतारां घडटालो आनी दुसऱ्यांक म्हणोंक दितालो. आपल्या सांगात्या बरोबर तो ओस्तोऱ्याच्या रुपान डुएटां म्हणटालो. मागीर ताणें तियात्र बरोवन सुरू केलें. कुजनेर बोंबयचो आनी बाटकार गोंयचो, जेजू इमाज, डायरेक्टराचो रेफ्री, मोर्गात पूट, नारोग, वाटसूर आनी हेर ताचे गाजयलेले तियात्र. हे शिवाय तो एक बरो मांदो आनी दुलपदां रचपी आसलो. हो ताचो वावर आजुनूय मुंबय आनी गोंयच्या ऑल इंडिया रेडिओ वेल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. तेच बरोबर ताची गितां HMV रिकॉर्ड्साचेर रिकॉर्ड केलेलीं आसात. चॅम्पियन आनीक नशिबाचे नोखेत्र ह्यो ताच्यो 2 ऑडियो कॅसेट्स. कोंकणी तियात्र पालकाक इतली बरी सेवा दिवन आल्वारी चॅम्पियन 4 जानेर 1991 दिसा स्वर्गवासी जालो. आमच्या शेजराची चोली रेंद्राची झाल्या काजाराची, गालेरीन बसोन पिवणी घालता फॅशन संवसाराची. आगो म्हज्या जाकीनो बाय, तुका आतां काजारू जाय, रितीन मावशेक नवरो सोदूंक लाय. आगो म्हज्या जाकीनो बाय, तुका आतां काजारू जाय, रितीन मावशेक नवरो सोदूंक लाय. एप्रिल म्हयन्यान जल्मलोलो आनी एक फांकी तियात्रिस्ट जावन आसा विलियम दे कुर्तोरी. ताचें पुराय नांव विलियम एंथनी मिनेझिस. ताचो जल्म कुर्तोरी गांवांत 15 एप्रिल 1952 दिसा जालो. तो एक फामाद जेट स्पीड कांतोरिस्ट आसलो. विलियमान पयले फावट आपल्या भावाच्या बुडकुलो शिस्ता ह्या तियात्रांत भुमिका केली.
जेट स्पीडीन कांतारां म्हणपाची ताची सोबीत कला आसली ती ज्युनियर रोडान सारकी वळखली आनी ताका वेवसायीक माचयेर पावल दवरूंक उर्बा दिली. ताणें राजकारणाचेर आदारीत मोडलेलीं कांतारांनी ताका ओदीक फामाद केलो. ताका नोकल करपाची संवय आसली. त्या गुणान ताणें तियात्रीस तशेंच राजकारणाची नोकल करून स्वताकूच नांव मेळयलें. ही मिमिक्री गाजोवपी ताचे कॅसेटीन कोंकणी तमाशा लोकांक खुबूच आवडली. आपली कला दाखोवंक तो गल्फ देशांनी आनी लंडनाक पासून भोंवून आयलो. हे शिवाय ताणें कांय तियात्र बरोवन दिग्दर्शीतूय केले. आवयन केले पाप आनी पुतान दिली साप, गात चितलो म्हाका मेवलो तुका, बायलेची दादागिरी, गोव पावलो रत्नागिरी हे सारके कांय गाजलोले ताचे तियात्र जावन आसात. ताणें 27 कॅसेटी निर्माण केल्यात आनी दुसऱ्यांचे कॅसेटींनी कांतारां म्हटल्यांत. एका रस्त्या अपघातान तो जखमी जालो आनी 11 डिसेंबराचे 2011 ह्या दिसा तो देवादीन जालो. आतां आमी फिदेलिस फेर्नांडीस ह्या संगीत कलाकाराची याद तुमचे मुखार दवरता. ताचो जल्म 24 एप्रील 1930 दिसा चांदोर गांवांत जालो. तो एक बरे पैकी संगीतकार. ही कला ताणें आपल्या बापाय कडल्यान मेळोवन घेतली. फिदेलिस हें नांव आयकल्यारूच त्या काळार संगीताची उर्मी जाणवताली. फिदेलिश भुरगोच आसतना घरान ड्राम्स वाजयतालो. ड्राम्स कसले? खुजनांतली आयडनाचेर. मागीर तो बापाय वरवीं रेबेक वाजोवंक शिकलो. कॉन्सर्टांनी आनी इगोर्जेच्या कोयरान तो रेबेक वाजोवंक लागलो. ताची संगीताची आवड पळोवन ताच्या बापायक शिकपाचें सोडून दीत म्हूण भिरांत दिसली. पूण ताणें आपल्या बापायची भिरांत पयस केली आनी संगीतांत बरीच वयर उडी घेतली. फिदेलिस टेनर सॅक्सोफोन वाजोवंक शिकलो. त्या शिवाय तो क्लॅरिनेट आनी गिटार सयत वाजोवंक लागलो. आनी गोंयांतूच न्हय तर गोंयकार रावपी संवसारभर जाग्यांचेर ताणें स्वताक नामणां मेळयली. शूटर्स ऑफ सालसेट म्हूण ताचो संगीत पंगड आसलो. सुरवातेक तो काजारांकूच वाजयतालो. मागीर तो तियात्रांक वाजोवंक लागलो आनी तो आनीक फामाद जालो. ताणें आफ्रिका आनी जेरुजाल्याक पासून आपली कला दाखयली. संगीत मळार लौकीक मेळयल्या उपरांत फिदेलिस 4 जानेराचे 2000 ह्या वर्सा देवादीन जालो. एप्रिल म्हयन्यांत जल्मलोलो आनीक एक कोडेगांव तियात्रीस जावन आसा सोजा बॉय. ताचें सारकें नांव कायतानो फ्रांसिस्को दे सोजा. तो 4 एप्रिल 1944 दिसा माकाजाना गांवांत जल्मलो. तो एक बरो गावपी आनी कॉमेडी भुमिका करपी आसलो. सोजा बॉयान 1957 वर्सा कांतार म्हणून तियात्र पालकार पावल दवरले जाल्यार 1958 वर्सा वेवसायीक तियात्रिस्तां सांगाता तियात्रान भुमिका केली. ताचे कॉमीक स्वभावान ताका तियात्र माचयेर फामाद केलो. आवय बापायचो विरोध आसतनाय ताणें तियात्र भुमिका करची सोडली ना. एक दीस ताचो आवय बापूय ताचो तियात्र पळोवंक गेली. तुवें ताची कांतारां आयकलीं आनीक लोक कशे परी ताची तुस्त तोखणाय करतात तेंवूय ताणें पळयलें आनी मागीर ताका सांगपाचें सोडून दिलें. सोजा बॉयान स्वताचें तियात्र बरोवंक सुरू केलें. दोगूय तसले. तुकाय तेंच, हांव तो क्रिमिदोर, तुकाच लागून हे सारके ताचे गाजलोले तियात्र माचयेर आयले. ताणें जायते कॅसेटींनी कांतारां म्हणल्यांत. 1995 वर्सा ताका काळजाचें ऑपेरेशन केलें तेन्ना ताका दोतोरांनी सुसेग घेवंक सांगलें. तियात्र पालकाच्या मोगान ताका घरान बसोवंक दिलें ना आनी तो कांतारां म्हणीत रावलो. 3 फेब्रुवारीची 2002 ह्या दिसा तियात्र सोंपोवन घरा येताना ताका आकाताचो काळजाचो आताक आयलो आनी तो देवादीन जालो. दोतोर बाप म्हाका कसोय करून सालवार कर.
हांव ओडे खोशेन तुका सालवार कोत्तलो आसलो पूण म्हाका बिलकूल वेळ ना. म्हाका आयच्या दिसाक कोणाय भाशेन दिल्लीक पावंकूच दोतोर बाब दिल्लीक फाल्यां वचोंक जायना? ना रे. सुप्रीम कोर्टान एकदां केस वयर सोदता तिचो तेच दिसाक निकाल लागता. तशें जाल्यार म्हज्या हातान भिरान. तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. हांव जें कितें तुका बरोवन दिता तें तूं फुंयच्या वकिलाक दी. पूण ते आदी हांव तुका पळय कितें विचारता ताचो म्हाका सारको जबाब दी. बरें बरें. तुवें कोणाचें घर मोडलां मरे? वय दोतोर बाब. ट्राक मारून घर मोडलां मरे? त्याच पासत हांव भियेलां. आतां म्हाका तुजें नांव सांग. म्हजें नांव सांतान. सांतान. आलकून? आलकून लयता. पायचें नांव? पायचें नांव बोसता. तोय लयता. सोजमलो रावता खूंय? गारा. अरे घरान सगळेच रावता. घर खूंय? गांव. हय गांव. नुयान. आतां म्हाका सोत तें सांग. तुज्या लागीं एक्सिडेंट घडला? फूट मान नाका. सोत सांग. हांव मागीर आत्तें आहलें पत्तें कोत्तलो. तुज्या लागीं एक्सिडेंट कसो घडलो? दोतोर बाब हांव ट्राक चलयतालो न्हू. वय. अशें एक वॉल्त आहा. ते वॉल्तार तें घर आहा. वय. ते वॉल्तार पळय हांव असो कांव मारतालो. कितें म्हटलें कांव? वय. कांव म्हणटा तें पुर्तुगेज भाशेन सुणे. आनी अशेंच स्टेरिंग गुणान पळय मोटर गुंडायतात ताका म्हणटात काव. कितें म्हटलें दोतोर बाब? काव. काव म्हटल्यार इंग्लीश भाशेन गाय जायना? जाता. तूं बरो हुशार आहा मरे. ohलेच जाय. खबर. तो काव पळय कितें म्हणटा तो येवंक ना. हांवें ट्राक गारार मारून वद्दें गो ट्राकार आहा. आनी ट्राक खूंय आहा? ट्राक रस्त्यार आहा. ट्राक रस्त्यार आहा आनी गो ट्राकान आहा? ट्राकान आहा. जिकलो. दोतोर बाबा कितें म्हणटा तूं? जिकलो रे. जिकलो. भिवपाची गरज ना सांगता पळय तें मोतीन दूर. दोन विटनेस तुका जाय आनी हांव सांगता तशें कोर. तूं सांगता तितलें कोर गांव कबूल आसा दोतोर. तुजें फामाद कोत्ता नांव म्हाका सालवार करीत चोर. तुजो उपकार केन्ना विसरपाचो ना हांव आसो चोर. खंयच्या याद वोगादाक दी हें तुका पेपरार बरोवन दिता. ही केस तूं जेरूल जिखतलो वयल्यान तुका पयशे मेवता जाल्यार पळयता. हें म्हाका खरेंपण लागोना दोतोर हांव सपनांत दिसता आयकोता. घर हांवें ट्राक मारून मोडला तें हांव मानून घेता. पूण तें आत्तें आसलें पत्तें करून दाखयता. तुज्या विटनेसांचेर पात येता. तुजी आयकोन सारको चिंतनानी बुडला. म्हाका सारकें सांग दोतोर ह्या कागदाचेर कितें मुडला. तुका सालवार करूंक आत्तें आसलें पत्तें कोण घोडला. गाडी फासार जाताना तें घर तेंचें मोडलां. तुवें मोडूंक ना तें मोडोन तुजे गाडयेचेर पडला. ही तुजी आयडियार बरी दोतोर. तूं तोगलें सारको एकदम ताण. गोंयान फामाद वोगाद म्हणून तुज्यो खबरो कोत्ता जायते जाण. कोणा लागीं जिकोंक जायना तसल्यो केशी जिकोन हांवें जोडला मान. बॉम्बे दिल्लीक पासून वता म्हाका गोंयांतान. घे कागद आनी विटनेसाचें म्हजेर साण. सारकें शिकोय कोर्टान करीत घाण. दोतोर बाब तूं हांगा आसाय. हांवें तुका बाजारान सोदलो कोर्टीन सोदलो. सोदून हांव सारको बेजार जालो. कोणाक कितें जालां? म्हजीं भुरगीं बरीं आसात? वय म्हजी माय बरी आसात? वय देवाचे कृपेन ती सगलीं बरीं आसात. तर कोणाक कितें जालां? दोतोर बाब तूं भिये नाका. तूं म्हजो शेजारी. हांव दिल्लीक पासून वचोन रावतलो पूण तुका सालवार करतलो. पळय दोतोर बाब सांग कितें म्हाका कांय जावंक ना. पूण हांवें म्हज्या जिवितान असलें केन्नाच पडोवंक ना. कोण एकल्या दोदऱ्यान तुज्या घराचेर ट्राक मारून घराचें निसवटण केलां. वद्दें घर ट्राकान भितर आसा. सगलो लोक त्या ड्रायव्हराक सोदूंक भोंवता. पूण पाड पडलेलो ड्रायव्हर खंय पळोवन भोंवता. ओ माय गॉड. एकदम तुका लुकसाण जाला तो एक्सिडेंट घडोवन. पुलिसेक सांगून धरून हाड तो भोंवता खंय पडोन. तो ड्रायव्हर कोण तो आतां म्हाका येयले रे कळोन. तुवें घर म्हजें मोडलां. दोतोर सांगता तुका कोण
गाडी पाचार जाताना गोर तुझे गाडयेर पडला मोडून तुवें सांगचें पडटलें हो एक्सिडेंट तुजे चुकीन घडलो जाल्यार तूं बऱ्यान सुट्टलो. अरे दोतोरान म्हाका आदींच सोडलो गोर आपशीन मोडला म्हूण ताणें दुकुमेंत बरोवन दिला येतो व्हडलो. जाल्यार तूं सांग गुन्यांव म्हजो मोजान कांय सांगो नेजो दोतोर तूं तुज्याच तोंडान फोंडान पडलो. आपल्या भावा सांगाता कलाकार जालोलो आनीक एक तियात्रीस्ट जावन आसा लुसियान डायस. एप्रिलाच्या म्हयन्यांत जल्माक आयलो आनीक ताणें तियात्र माचयेक खूब सेवा दिली. तो एक खास कांतोरीच आसलो आनी गरज पडटा तेन्ना पार्टींत भुमिकाय करतालो. ताचो जल्म 1 एप्रिल 1933 दिसा राय जालो. यंग स्टार्स ऑफ गोवा पोंगडा तर्फेन चितले तियात भायर सरले ताचे ओपनिंग कांतार म्हणपाची श्रेय लुसियान डायसाक वेता. ताचो सोबीत ताळो आनी कांतार म्हणपाची कलाशी पळोवन लोक ताची तुस्त कोत्ताले. आदींच फाकी आसलोल्या ताच्या भावान एरिस्टिडीस डायसान ताका आपलो तेंको दिलोच, पूण लुसियानान स्वता हुशारकाय दाखोवन नामना मेळयली. मुंबयच्यान तियात्र घेवन गोंयांत येवपी पंगडांत लुसियानाक कांतारां म्हणूंक मागणी आसली. ताची जायतीं कांतारां HMV रिकॉर्ड्साचेर आनी ऑल इंडिया रेडिओचेर आयकूंक मेळटात. समाज बदलता ही ताची ऑडियो कॅसेट. ताणें कांय फामाद तियात्र बरयलेले ते अशे पातकाची सावळी, महापाप, खोशे भायर काजार आनी आदी. लुसियानो डायस 80 वर्साचे पिरायेर 1 ऑगस्ट 2013 ह्या दिसा देवाच्या राज्यान भितर सरलो. संवसारान आमी सोगलीं देवाची रचना जण एकलो आपले आपले भाशेन कोत्ता प्रार्थना. भावाक बरवसो मोग मोला दितीन उतरां भावाक गोट आसोंक जावो तो विसरोंक फावना. गोवा शारान एक गांव आसा तो तिवेचो तो सदभूमय शारान गांव आसा तो माईमचो. तेच परी सुमानाक एक दीस येता बुधवाराचो माई पेरपेत सुतोर सायबीण तुज्या नवेनाचो. बुधवाराचो थंय लोक वेता ओजारांनी गांव तो गरीब गिरेस बगतात तुका फुलांनी. नवेन वाचताना दोळे बगतात दुकानी बावाटान मागते गांग माये फाव कोत्ताय देणी. वचत थंयसर नदर पडटा तुज्या रूपकाराचे तुज्या देण्याचे उपकार शापोन येतात पोतराचे. माई नदर मार कोणाक देणी फावो जावंक नांताचे. आकांताक पावतेली बरवसो दोर सायबीणीचे. एक माना मेन शिकयता आमच्या धर्माचो आपलो मोग कोत्ता तसो कर म्हूण पेल्याचो. वखदांनी केन्ना पुरा जायना तो वसो पूण जावं येता
आसल्या सायबिणीचो बोरवोसो माहिती बी तशें माजरास देका ल्हान दोळ्यांनी तिळे वतांग बरें कोत्ताय माये वाळांकांनी तोटे पांगले वेतात केलकी घालून खांक्यांनी केदी मिलाग परत घरा येतात चलोन पांयांनी असोच आनीक एक तियात्री साबरीत म्हयन्यांत जल्मलो तियात्र पाल्क घासयलो आनी आपलो छाप सोडून स्वर्गवाशी जालो तो जावन आसा फ्रांसिस्को झेवियर पेरेरा जाका तियात्र म्हळ्यार FX पेरेरा ह्या नांवान वळखतात ताचो जल्म 13 एप्रिल 1950 दिसा जालो FX पेरेरा एक देखीवंत आनी सगळ्याचे वळखीचो तियात्रिस्ट तियात्रमाचेर ताणें नांव वस्ती कलाकारां बरोबर आपली भुमिका केली आनी स्वताक नांव जोडलें सप्टेंबर 2019 ह्या दिसा देवादीन जालो Pio Fernandes खूब गुणेस्त आनी सृजनशील कोंकणी लेखक एक उत्कृश्ट कवी रेडिओ कलाकार तियात्रिस्ट गावपी कादंबरीकार आनी खोडेगांद कोंकणी सेवक आसलो विदेशांत नोकरी करूनय कोंकणी खातीर आपलो खूब वेळ दिवपी पियो मारिया फेर्नांडीस ताचेय आमी ह्या दिसाक याद करता पियोचो जल्म 1 एप्रिल 1968 ह्या दिसा कोर्तालीं गांवांत जालो ताचें बरोवप नोवें गोंय दिसाळ्या शिवाय गुलाब आनी द गोवन रिव्ह्यू ह्या नेमाळ्यांचेर वाचूंक मेवतालें ताणें तुज्या मोगा खातीर काणयो जिविताच्यो 2 झुजां एक जोयत एक हार अशें पुस्तकांय बरयल्यांत पियोवन आकाशवाणीचेर संगीत खेळ वितरायल्यात युवावाणी आनी फोडणी फोव कार्यावळींनी भाग घेतला तूं वस्तरी ही ताची गितांची CD आनी नातालांचो कुंचवार हो म्युजिकल आल्बम रुपांत ताणें उजवाडा हाडला तुवें उजो लायलो आनी तूं वस्तरी हे आपले तियात्र ताणें बारेन देसान दाखयले ताका ऑल इंडिया कोंकणी रायटर्स ऑर्गनायझेशन कोंकणी भाशा मंडळ हाचे साहित्यीक पुरस्कार फावो जाल्यात ते शिवाय ताका नोवें गोंय दिसाळ्यांच्या म्हयन्याच्यो बरोवपी इनाम फावो जाला पिडेंत खूब कोश्टवल्या उपरांत पियो 22 ऑगस्ट 2019 ह्या दिसा लंडन शारांत अतरलो हेच भाशेन आनीक एक तियात्र कलाकार ह्या एप्रिलाच्या म्हयन्यांत जल्मलो तो जावन आसा जॉन ग्रेशियस ताचो जल्म 30 एप्रिल 1954 दिसा जालो शेगुणांनी भरलेलो जॉन तियात्राची सेवा करून 10 ऑक्टोबर 2020 दिसा देवादीन जालो कॅचिटन दे सावर्डे हें नांव तियात्र मोग्यांक नवें न्हय पूण ताचें सारकें नांव कायतानो साल्वादोर पेरेरा ताचो जल्म 5 एप्रिल 1953 दिसा कुडचोडे जालो टेस्पियन ऑफ कोंकणी स्टेज म्हूण वळखतल्या कलाकारांची आयज आमी याद करता कॅचिटनान 8 वर्सां पिरायेर आपल्या इश्कोलांत एक कांतार म्हणलें तेन्ना तो लोकांच्या दोळ्यांत भरलो मागीर ताका सांतान फेर्नांडीसाच्या तियात्रांत कॉमेडी करूंक संद मेळ्ळी कुवेट नोकरी करतना ताणें मुखेल नोट म्हूण जायत्या तियात्रांनी भुमिका केली आनी जायतीं कांतारां घडोवन गायलीं कुवेटांत ताचो पयलो तियात्र आसलो आयज म्हाका फाल्यां तुका तो त्रियो म्हणून हुशार आसलो कॅचिटन मार्कोस झेवियर मागीर कॅचिटन मारियो मायकल अशे नांवांनी ताका गल्फ देशांनी वळखताले ताणें भाटकाराचें कर्तूब आनी आफ्रिकार हे आपले 2 तियात्र पारका हाडले कुवेट आसतना ताणें जायतो समाजीक वावर केलो कुवेटांत बसपगारी जातूच तो गोंयांत आयलो आनी उपरांत ताणें नांव वसत्या तियात्रिस्तांच्या तियात्रांनी भुमिका केली ताणें VCD आनी सिनेमांत लेगीत भुमिका केल्या ताणें श्रीडुक्रावात नांवाची आपली स्वताची DVD निर्माण केली ताका तियात्र अकादेमी गोवा हिचो पुरस्कार फावो जाला
जाल्यार कुवेटांत ताचे कांय भोवमानूय जाल्यात. एका साद्या अपघाताक लागून तो दुयेंत पडलो आनी 17 नोव्हेंबर 2020 दिसा 67 वर्साचे पिरायेर देवादीन जालो. आयज आमी आनीक एका कलाकाराची याद करतात जाणें आपल्या जिविताच्या सुमार 75 वर्सांच्या काळांत 60 वर्सां तियात्राक दिली. कांतारां गायली आनी पार्टींत भुमिकाय केली. तशेंच आकाशवाणीचेर आपलें नांव खांतयलें. ते जावन आसा लेद्विंदा अनस्तासिया क्लारा कुरेया, जाका तियात्र माचयेर क्लारा डायस ह्याच नांवान वळखतात. क्लाराचो जल्म 14 एप्रील 1946 दिसा मुंबय जालो. भुरग्यापणांत ताणें कांतारां गावंक सुरू केली. 1964 वर्सा ताणें वेवसायीक तियात्र माचयेर पावल दवरलें. सुक्ती केन्ना ह्या तियात्रांत. आंतोनियो सिन्फोरियानो हाणें ताका एक बरी नोटी जावंक भरपूर प्रोत्साहन दिलें, कित्याक त्या वेळार अस्तुऱ्यो चडश्यो माचयेर दिसनासल्यो. जॉन क्लारून ताका गुपीत कारण तियात्रांत भुमिका दिली, जाका लागून ते मुंबय आपली कला दाखोवंक पावलें. मागीर ताणें जायत्या फांकी दिग्दर्शकांच्या बरोबर भुमिका केली आनीक तियात्र माची घासयली. रोस्फेनाच्या बरेच तियात्रांनी ताणें भुमिका केली. ताणें गोंयांतूच आनी मुंबयच न्हय तर विदेशांत पासून आपली कला दाखयली. ताणें भुमिका केलेलीं फामाद फिल्मां जावन आसात कांट्यांतलें फूल आनी जबाबदारी. ताणें ऑडियो कॅसेट्स आनी व्हिडिओ कॅसेट्सींनी आपलें योगदान दिलां. ताका लोकां कडल्यान खूब शाबासकी आनी तुस्त तोखणाय फावो जाल्या. 75 वर्सांचे पिरायेर ते 18 फेब्रेर 2021 दिसा सुर्गींचे वाटेन गेले. हे आसले ह्या म्हयन्यान जल्मलेले पूण देवादीन जालेले कलाकार. तियात्र अकॅडमी गोंय हिच्या नांवान आमी तांकां सुर्गीचें सूख आंवडेता. ही कार्यावळ तुमी बरे भाशेन पळयली देखून तुमकां तुमकां सगळ्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं.